2017च्यान ती कंप्लेन चालू आसा. ताजे नंतर पंचायतीन डेमोलिशन दिवन वेरियस फॉरम, डेप्युटी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आणि फायनली हायकोर्ट ताजे वचून ताजे निकाल लागले कडेन आसा. एज पर डायरेक्शन ऑफ दी ऑनरेबल हायकोर्ट जितली आमी तेन्ना स्केच जे ड्रॉ केल्ले तितली आज मोडटली, एक्सेप्ट फॉर 3 जे स्ट्रक्चरांक जे नंबर आसा ते सोडून डेमोलिश करा म्हणून. 22 तारखेक आमी सरपंच पंच खुर्चेर बसले. आनी दुसऱ्यान आमी हांगासर एक सुरवात केली की आमी इलिगल स्ट्रक्चरां आसा ती मोडटली म्हणून. हो खूब तेंपाचो पयलींचो एक हें आशिल्लें की हांगासरल्या इलिगल सगळें चलता आनी पंचायत कारवाई करना म्हणून. आनी प्रत्येक ग्रामसभेक फाटल्या ग्रामसभेक आनी आतांच्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की तुमी इलिगल स्ट्रक्चर ही काडपाक जाय. तेन्ना आमी पंचायतीन म्हाका दिसता आमी 7-8 फावटी इन्स्पेक्शन केलें हेका लागून. आनी आज आमकां एक नोटीस आयिल्लो आसा की आज आमी डेमोलिश करता. टोटली 10 स्ट्रक्चरां आशिल्लीं 3 इलिगल आसा तांकां नंबर आसा आनी आज आमी 7 स्ट्रक्चरां डेमोलिशन करता. शोकॉज नोटीस काडिल्ली तांकां आनी ऑन दॅट बेजीस ते डेप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायता डेमोलिशींग ऑर्डर काडली. फुडें तो परत डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेलो, थंय स्टे घेतली. डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतल्यान परत हायकोर्टान आनी स्टे घेतली कळ्ळें. आनी तशेंच आज तें डेमोलिशिंगाचें फायनल जालें करपाचें.